प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाख, जीवी तुझे लाभ, तेव्हा आमच्या काकुळदारा. मानून घेतावा मी सगळे सृष्टी सगळी, तो म्हूण सर्वे स्पर्धनी. वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी भक्ती, कशी गाव तुझी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकू तुझी दाग, जीवी तुझे लाभ, तेव्हा आमच्या काकुळदारा. सुमेस्तमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता. सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसांक जमलेल्या ह्या भक्तीपणाक आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात मनादी बाप फ्रांसीस क्रास्ता गांवांत ते आरवा पिरगजीचे प्रस्तुत लॉरेटो पिरगजीचे विगार जावन ते सेवा दिवन आसात. विविध पिरगजांनी सहाय्यक विगार जावन सेवा दिल्लो जायतो अनुभव तांकां आसा. हांगासर आदले बटी येवन हांगासरय आराधन तांणी चलोवन व्हेल्लें आसा. रितीर ह्या पवित्र थळार गेले त्या वर्सा तांणी चलोवन व्हेल्ली आसा. मोगाच्यानो तांचे लागीं विस्तारलेल्या वेळार मोगान ओपोवन आयच्या दिसाचें हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक ते आमचे संगी आसात. म्हजो सांगती याज धाकटे जावन आसा. त्या देखून तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. जोरान एक थाळयो दिवन पाद्रापाक आमी स्वागत करया. ह्या मिसाच्या बलिदानाचे इतिहासवा ह्या परी आसात. अर्गां जावन मीस पेटयता गॅविन डिसोजा किरेम, लॉरेन नॉर्बर्ट सिक्वेरा गुरपूर, रोल्डन फर्नांडीस किन्निगोळी, फ्रांसीस आनी शांती डिसोजा किन्निगोळी, सविता आनी क्लिफर्ड ओलिवेरा कोडिकल, जेविटा प्रीतम लोबो मूडबेळ्ळे, एलिझा लोबो मूडबेळ्ळे, थिया आनी रियान लोबो मूडबेळ्ळे, मार्सेल मेनेजस बेळमान, रोज मारिया मथायस किन्निगोळी, सुनील रीना आनी स्टालन डिकोस्टा दुबय, दुल्सेन डिसोजा किरेम, कॅथरीन डिसोजा बिजय, लॉरेन डिसोजा सांजूद वाडो, हेलेन पिंटो डेल्ली गांठी दूख गूण केल्ल्या खातीर, ॲग्नेस पेरेरा डेल्ली हातांची गांठी दूख गूण केल्ल्या खातीर, आयरीन पेरेरा बोंदेल, लॅन्सी आनी प्रेसिला सांतोमायर हॉस्पेट प्रत्येक ते हांव बसोन मीस पेटयतात. प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेस, अश्विन आनी मेवीस पेरमदे भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर, लीना पायस मुंबय, लीना टिकोना किरेम, मोतीक समाधान आनी टेन्शन पयस जावचे खातीर, मोंती पायस नारावी बरी भलायकी बसोत, जहेला पिरेरा बॉम्बे एग्जाम बरें करूंक आनी रिजल्ट मेळोवंक, जहेला पिरेरा बॉम्बे स्ट्रेसांत सुटका मेळोवंक, प्रेस्टन पिरेरा UK बरें काम मेळचे खातीर, जो पिरेरा कुवेट शाबितायेन पावोवंक, प्रिसिल्ला पिरेरा कुवेट सर गूण जावचे खातीर, मार्था सिक्वेरा निड्डोडी भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर, लिली सिक्वेरा निड्डोडी BP आनी शुगराची पिडा गूण जावं, अल्फोन्स लवीस बरी भलायकी जावं फावो जावचे खातीर, ल्हान फुलवाडो, रेशमा पिंडो शंकरपुरा, आशा सिल्विया दुबय बऱ्या भलायके खातीर आनी एक बरें काम मेळचे खातीर, पुलगोत्रींतल्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता हेलेन रेबेलो कुलशेकर, घरच्या आल्मा बसोन मीस पेटयता फ्रांसीस आनी शांती डिसोजा किन्निगोळी, हेलेन रेबेलो कुलशेकर, देवदीन लिओ डिसोजा आत्म्या बसोन मीस पेटयता मॅक्सिम डिसोजा किन्निगोळी, देवदीन क्लॅरी वास आनी जॉन फ्रांसीस सिक्वेराच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता लिडविन सिक्वेरा किन्निगोळी, देवदीन पास्कल आनी सोबिना डिसोजा आत्म्या बसोन मीस पेटयता लॉरेन डिसोजा सांजूद वाडो, देवदीन एलिझाबेथ डिसोजाच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता लॉरेन डिसोजा सांजूद वाडो, देवदीन हिल्डा क्रास्टोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता लिली डिसोजा आनी कुटाम नित्यादर वाडो, देवदीन पिरेरा आनी फेर्नांडीस कुटुंबाच्या आल्मा बसोन मीस पेटयता
प्रेसेला पेरेरा कुवेट या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. सोमयाची मजत करपा ह्या पवित्र थळार आज आमी मागून घेवया. मोगाचें आज ह्या पवित्र थळार विशेष 2 त्या सवां खातीर मागया. एक परगांवांत गांवांत आमच्या भोंवडांक एक बरें काम मेळच्या खातीर मस्त जाणां विजिटींग विजाचेर परगांवाक इथं जाग्यांनी गेल्लीं आसात. गांवांत कामाच्या सोदनेर आसात. मस्त जाणां काम मेळनासतना देदेस्प जाल्लीं आसात. सगळ्यांक तांणी आशिल्लें एक बरें काम सोमयान सांजूदतात देवाच्या मजतीन फावो करच्या खातीर आज आमी मागया. दुसरें मोगाचें न्हू मिडल इस्टांत झुजू सुरू जालां आनी थंयसर जायतो जीव देसवाड जावन आसा. गांवांची देसवाड जावन आसा. आनी त्या देखून आज आमी विशेष तरेन ह्या पवित्र थळार संबंदीत जाल्ल्या त्या मुखेल्यांच्या मतींक उजवाड मेळोवंक झुजां रावोंक आनी शांती समाधान त्या गांवांनी राज जावच्या खातीर वावुरच्याक सोमी तांच्या मतीक उजवाड दिवन दी. सोमयाची आशिर्वादा करपा त्या गांवांनी वाळोवन दी आनी प्रत्येक जावन परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबादारांक आमच्या भावंडांक सोमी शाबीत आनी सोबीत तरान थंयसर राखोवन दी सांबाळून दी म्हणून आज ह्या पवित्र थळार विशेष तरान आमी मागया. सगळे आमी उबे रावया. हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगच्या भावना आणि बहिणीनो सांजूदतात देवाच्या मरीफात देवाची आशिर्वाद जोड घेवच्याक आमी आपूण थळार आसा. देवाची कृपा आणि देवाची ससाई विशेष सामन आसा. जेजू देवू आमी जाणा सावन कश्टतेल्या लोकांच्या गरजांक पावता. द्वितीनियम पुस्तकांत निर्गमन पुस्तकांत हे आमी वाचता. हांवें म्हज्या लोकांचे कश्ट हांवें पळयल्यात आनी तांकां कुमो करच्याक हांव तुका धाडूंक आशेता म्हणून मोइजेक देव सांगता. आनी येदोळसू पाद्राबाण सांगले बरी मध्यप्राच्य गांवांत दुबय आनी आसपासच्या गांवांनी बॉम्ब फुटयत आसात. थंयसर हांगासर मिसायल हिचे एटॅक चलोवन आसा. आनी कालच्या दिसा जायते इराकान ह्या गांवाचेर धाड घाल्या आनी जायतो लोक कश्टांत आसा. विशेश रितीन कालच्या दिसा इस्रायलाचेर एका हॉस्पिटलाचेर बॉम्ब घाला आनी ह्या मरीफात सगळी देसवाड चलोवन आसा. आनी देवाची मजत कश्टतेल्या लोकांक चडीत अदीक चड गरज आसा. देव ह्या लोकांचे कश्ट समजून घेवन दी आनी उपजल्लें अशांतीचें आनी संगतास झुजाचें एक वारें निवोवन दी म्हूण आमी मागया. आनी ह्या लोकांक शांत समाधान फावो जावं दी म्हूण आमी मागया. नितळ काळसाण हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमचीं पातकां आमचें उणेपण आमची अस्कत कांय सोम्या मुखार वळखून घेवन सांगत आमी मागया. हांव पातकी सर्वदया देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संभाळ बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची खाकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूदूता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावार्थान मानून घेवन
तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनच्या ससना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सोदोमाच्या फुडाऱ्यानो सर्वेस्पराचें उतार आयका. गोमोराच्या लोकांनो आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया. तुमकांच दुया नितळ जाया. तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिका. न्याय नीत सोदा. कश्टतल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. तुमचीं पातकां तांबडी आसल्यार तीं हिमा परी धवी जातलीं. तीं रक्तवर्णाचीं आसल्यार तीं कापसा परी धवी जातलीं. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतलो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराशात जाल्यार तालवार तुमकां ग्राशितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आपली झाल समकण सरकी कण घेतेल्यान देवाची सोडवण दाखयतलो. आपली सासंकर सरकी घेतेल्या सेवाची सोडवण हांव दाखयतलो. तुझ्या यज्ञा विशान कसले सुकावले की ना. तुझे होम बलियो सदांच म्हज्या मुखार सडत आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनेक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडे म्हाका नाका. आपली सासंकर सरकी घेतेल्या देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. म्हज्यो हाजनां उसारूंक तुका कशें बूट वता. म्हज्या घराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक. तूं म्हज्या धन शिक्षणाची बेपरवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. आपली सासंकर सरकी घेतेल्या देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. आपली सासंकर सरकी घेतेल्या देवाची सोडवण हांव दाखयतलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. तुमची सर पातकां तुमचे तावन हुमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर. आनी एक नवें काळीज आनी नवें मों तुमचे थंय रसा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सम्या. जेजू लोकाच्या जम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो, शास्त्री आनी फरिजेव मोइजेचे बसकेर बसून आसात. देखून ते तुमकां सांगतात तें सक्कड तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा. पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात. कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात. जड आनी वावूंक थांकणांतले भरे बांदून मनशाच्या खांदार ते सडयतात. पूण आपुणूच तें उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात. सर आपलीं कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्यार इराद्यान ते करतात. आपल्या कपलार वा बावळ्यांक बांदलेल्यो विंचणारी उतरांचो सामड्या पट्ट्यो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात. फेस्ता परबांनी पंक्तीर पयले जागे आनी सिनागोग सभेंत मुखल्यो बसका तांकां जाय. पेंटे सालांत लोकांन तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारीच खुशी. पूण तुमकां कोणें राब्बी म्हणून उलो करचें नाका. कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी सुमेस्त एकामेका बाबाव. संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणूनय तुमकां कोणेंय म्हणचें नाका. तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड व्हरतो ताणें तुमचो साकोर जायसै. जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव व्हरतो करतलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. सुवार्थेच्या उतरा वरवीं बगसो पातकां आमची. कपाटपणाच्यो खोरण्यो काडून उडोवया आनी सताच्यो आनी प्रामाणीकपणाचो दोगलो नेसया. कपटपणाच्यो खोरण्यो काडून उडोवया, सताच्यो आनी प्रामाणीकपणाचो दोगलो नेसया. बोमोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आमी सगळ्यांनी ल्हान आसतना इस्कॉलांत केल्लें एक कॉम्पिटिशन उडास आसा गी गोत्तुना. ताका फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन म्हणटात. आयकलां गी कन्नडान छद्मवेश स्पर्धे. बारी खुशी तें पळोवंक एक बारी खुशी. आनी ह्या छद्मवेश स्पर्धांत भुरगीं विविध नमणेचो वेस घालतात. विविध नमण्यांनी उलयतात आनी ह्या मरिफात प्रायज जोडूंक आशेता. आनी इल्लेशा वेळान तो ड्रेस काडटात आनी वेतात. ड्रेस काडल्या उपरांत मुगो अशें न्हू तीं भुरगीं पयलेंचे बरीस कांय बदलावण ना. पूण मुगो अशें न्हू आमकां इल्लेशें भुरग्यांच्याक इल्लेशें वडिलांक येता आसतना आनी आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा थोडे फुडें छद्मवेश घालता म्हणल्यार म्हाका थोडे फुडें भोगता. हय थोडे न्यासोंक सुरू केलें. आमचें लायफूच थोडे फुडें छद्मवेश स्पर्धेगी म्हणलें थोडे फुडें एक दुबाव उपसता. भुरगीं वेस काडटात आनी तांच्या सादेपणांत जियेतात. पूण आमी जायतीं आमचो वेस भांगरून तूं आसांव आनी तें आमचें थंय आसलेलें तें सादेपण आमी हेरांक दाखयना. हो वेस जायते फावटी भाग्यवंतपणाचो. हो वेस थोडे फावटी बरें करच्या निभास. हो वेस जायते फावटी भाग्यवंतपणाचो. हो वेस थोडे फावटी बरें करच्या निभासो. जायते फावटी मग अशें न्हू
तुमचे सगळं सो अणभव होसू म्हण आम चिंता मनशां पळयल्ले बरी नात नेंगे मनशां पळयल्ले बरी नात उलयल्ले बरी नात उलयल्ले बरी नात आनी आमी चिंतिल्ले बरी नात जर तर मनशां उलयल्ले बरी आसली जाल्यार संवसारास कितलोगी बरो आसता आमी आनी एका मनशा विशांत बरें चिंतलें इतलीं ती मनशां बरीं आसलीं जाल्यार संवसार कितलोगी बरो आसता देखून विल्फी एक पद म्हणटा गो त्या तुमकां आयचो संवसार फोडकिरो कोण तूं बेरो जायनाका मागीर कलिंग आसा 4 दीस जियोंक जाय जाल्यार म्हजे 2 उपादेश तुका सत चिंता ताका हात दी घात दाखय नाका घात चिंता ताका लाथ दी सत दाखय नाका आयचो संवसार पडकिरो तूं बेरो जायनाका पळय मुगोशा बाबांनो आनी भयणीनो आमी सगळीं जाणां आसाव मनीस भायल्यान दिसता बरो जायते फावटी भितर भरून आसा वायट आनी थोडे फावटी खोटेपण भायल्यान ती दिसतात पळोवंक शेळयां बरी पूण भितरल्यान ती ग्रासूची वागटां पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां थोडे फावटी थोड्या मनशांक बिलकूल जावन सरी करयेत पळोवंक मासूम भुरग्यां बरी पूण लागीं गेल्यार मुगोशे न्हू सुंयपूच्या सोरपा बरी भायल्यान दिसतात देवत आंज बडव्यां बरी पूण इल्लोसो राग आयल्यार 7 शिमट्यांच्या देंवसारा बरी होय गे हां पळय मुखल्यान मुगाचें न्हू उतरां गोडशीं साकरेच्या मेला बरी पूण थोडे फावटी फाटल्यान घालतात सुरी कोणाकी कळनातल्या बरी होय गे आमी सांगलें सत गे हां मनशाच्या जिवितांत 4 कुडां आसात खंय ताका जोहारीस विंडोज म्हूण सांगतात तुमी एक मानसशास्त्र या इल्लेशें शिकल्यार तातूंत सायकॉलॉजी शिकल्यार तातूंत आसा 4 कुडां आसात खंय मनशाच्या जिवितांत एक कूड उजवाडाचें कूड म्हणजे हांव कोण म्हणून म्हाका कळीत आसा हांव कोण म्हणून मिस्टर फर्नांडीसाक आनी मिसेस पिंटोक कळीत आसा फादर फ्रांसीस कोण म्हणून उजवाडाचें कूड हातूंत लिपोवन दवरूंक या दांपून दवरूंक कांय ना उजवाडाचें कूड हांगासर नाटांनी चलना आनी ड्रामाय चलना हांगासर छद्मवेश स्पर्धय चलना खलें केल्यार कोण कितें म्हणून गत्त आसा तो व्यक्ती कितें म्हणून गत्त आसा ताका भायलें स्वरूप म्हणून आमी सांगता दुसरें आनी एक कूड आसा तें उजवाडाचें कूड ताका पूण उरिल्ल्यांक काळोखाचें कूड म्हणजे हांव कोण म्हणून थोड्यो संगती म्हाका गोत्तात उरिल्ल्यांक कांय गोत्त ना देखून एक नाटन करचें आमी दुसऱ्या मुखार खंय म्हणी दुसरे कडेन खोट करनाकात हांव हांगासर केल्यार हाचेर पुरा प्रसार जाता जाल्यार एक सांगता थोडे थंय वचमार वर्सां पयलें एक पाद्री आबू कोण म्हणी ऑफिसाक आयिल्ले कुडले ब्रिवेरी काणयो न्हू इगर्जेचें ब्रिवेरी कोण घेवन मागण्याचें पुस्तकां घेवन इगर्जेचें लोकांच्या मतीन कळ्ळें हो आमचो पाद्री आबू 24/7 मागणेंत करता पूण लोकांच्या मतीक पाद्री आबू मुस्तू मागणें करता म्हणून मागणें करता तो पूण लोक येता आसतना मागण्यार आसल्यार इल्लेशें बरें म्हणून ताचें चिंता कितें म्हणल्यार लोक आपणाक वयर दवरता म्हणून पूण ताका कळीत आसा तो कितलो मागण्यांत अस्कत म्हूण ताका कळीत आसा देखून जायते फावटी आमी हो एक वेस भांगुरता आमी कित्याक आमकां आमी कळ्ळें म्हूण कळीत आसा पूण हेरांक तें कळूंक नजो म्हणून एक रितीचो वेस भांगुरचो आसा तें उजवाडाचें कूड आमचे विशयान आमकां उरिल्ल्यांक तें काळोखाचें कूड तुमचे विशयान ती सगळ्यां विशयान तिसरें कूड आसा तें उजवाडाचें कूड हेरांक पूण काळोखाचें कूड आपणाक म्हणजे थोड्यो संगती म्हजे विशयांत कळीत आसा सकडांक थंयसर हांगासर उलयतात पूण हांवें म्हाका कळीत नासलेले बरीत एक्टींग करचें कळीत नासलेले बरी एक्टींग करचें ही एका रितीचो छद्मवेश
छद्मवेशा म्हजे विशांत हेरांक सकडी कळीत जाता पूण म्हाका कळीत नातले बरी म्हाका कळीत ना जाल्यार दुसऱ्यांनी सांगता आसतना कांय ना हांव तसो न्हयत म्हणून हांवें एक्टींग करचें. हेरांक उजवाड पूण म्हाका काळोख. आनी तिसरें चवथें मोगाच्या भावनान बेनिनो एक काळोखाचें कूड. तें म्हाकाय गोतू ना हेरांकय गोतू ना पूण देवाक तें उजवाडाचें कूड. हांव कोण हांव कितें म्हणलें ताका 100% कळीत आसा. आनी तें कूड आमी समजूंक जाय. ताका म्हणटात सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मायंड म्हूण सांगतात या अनकॉन्शियस लायफ म्हूण सांगतात. आमच्या विशयान कळीत ना. हाच्या सुवार्ता जर तर पळोवंक गेल्यार मोगाच्या बाबांना बेनिनो असलीं काळोखाचीं कुडां जेजू उजवाडाक हाडटा आनी म्हणटा कापाट्यानो सुनो काडलेल्या फोंडा बरी. वय मोगाच्या बाबांनान बेनिनो मनशा जिवीत प्रदर्शनाचें न्हय बगार प्रामाणीकपणाचें जाय जाय. परतून सांगता थोडेच सब सांगता मनशा जिवीत प्रदर्शनाचें न्हय बगार प्रामाणीकपणाचें जावंक जाय. मनशां करण्यो हेरांनी पळोवचें बरी न्हय नाटाक न्हय बगार देवाक कळीत आसल्यार पुरो म्हणल्यार खालतेपणान आसचें जिवीत जेजू आयच्या सुवार्थेंत आमकां सांगता. देखून मोगाच्या भावनान बेनिनो आवाज करचें मागणें नाटण करचें मागणें हेरांनी पळोवच्याक करच्यो त्यो करण्यो देव केदीच स्विकार करिना. देव कधीच स्विकार करिना. आयच्या सुवार्थेंत असल्या वर्गाच्या लोकांची सत्राय तो सांगता. आयच्या सुवार्थेंत 2 वर्गाचे लोक आमकां पळोवंक मेळटात. एक शास्त्री आनी एक आयकलें गे एक शास्त्री आनी एक फारिजेव. फारिजेव जुदेव समाजान हांव तांकां दुरसो ना बरे मनीस आसले शास्त्री फारिजेव पूण थोडे मोगाच्या बाबोणान बेनिनो फारिजेव आनी शास्त्री. शास्त्री म्हूण सांगतना तुमकां उडास येता कळ्ळें मेधावी डॉक्टर. शास्त्री म्हूण सांगल्यार गुरू. देव शास्त्री म्हूण सांगतात पळय देवाच्या उतरांचे डॉक्टरेट. तांकां देवाचें उतर सांगून दिजें म्हूण ना बायपाट उदका बरी खंयचे नियम खंय आसा कितल्या अध्यायांत आसा. थोडेपणी आमचे मदें आसात थोडे व्यक्ती तांकां देवाचें उतर इतलें बायपाट की ह्या रितीन सांगतात पट 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 करून सांगतात. पूण लायफ कशें आसा तें आमी मागीर पळयचें तें सोडया. हे देवशास्त्री मोगाच्या भावनान बेनिनो देवाचें उतर ते गुंडायेन अध्ययन केल्ले व्यक्ती उदका बरी येताले. तांकां नियमशास्त्राचे ते गुरूस म्हूण सांगीत. तांणी सगळे नियमशास्त्र हातान बरयल्लें देखून तांकां सगळें नियमशास्त्र बायपाट. मोगोश न्हू हे नियमशास्त्र इतले प्रवीणगी तांकां खंयचे नियम खंयसर आसा आनी कशें आसा म्हणलें तांकां कळीत आसलें. पूण एका उतरान सांगचें तर हे भाग्यवंत कुरुडे. भाग्यवंत कुरुडे. हांव गेल्या त्या वर्सा हांव इज्रायल गेल्लो. इज्रायलांत हे लांब लोबाचे थोडे शास्त्री आसले. तांणी कशें करचें गोतें एका हातांत तें देवशास्त्र धरचें आनी अशें 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 तकली गुणावन तो गुरू 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 करचें. कोणी म्हण येयला अशें म्हणून करना अशें करना पळोवचें म्हळ्यार आपूण मागणें करता पूण अशें. तुमी पळयतात पवित्र पुस्तकांत थंयसर एक फारिजेव मागण्याक गेलो आनी पब्लिकान मागण्याक गेलो. फारिजेव वचून मागणें करूंक लागलो. तशें शास्त्री मोगाच्या भावनान बेनिनो उत्तम हर एका संगतींत फर्स्ट क्लास. पूण जिवितांत हेरांकच पळोवचें. हेर खंय वायट करतात हेर कितें करतात देखून तांचें धार्मीक जिवीत ते सक्कडी दुसऱ्यांच्या विशयांत पळोवचें. आपणा विशयांत पळयलेंच ना तांणी. दुसऱ्या स्वतराच्या सुवार्थेंत फारिजेव हे आनी एक वर्गाचे लोक धर्मीक आमच्या साद्या उतरान सांगचें जाल्यार समाजांतले बागेवंत मागण्याक सुकोनात मिसाक सुकोनात आराधान सुकोनात हर एक संगतींक ते हाजीर आसात. सदां त्या वर्गाचे लोक तुमी आसात हाजेर तुमकां दूर सोंचें न्ही मोगाचें न्हू आमकां हें मागणें पुरा गरज आसा इट्स गूड. पूण हे फारिजेवांची जिनेरी तूं दुसरी ती शास्त्रां बरीच एक व्हड धर्मीक पंगड नियमशास्त्र आसा तशें पाळचे व्यक्ती
देवाच्या नियमशास्त्रांतल्यो सर्व रिती नियमां चुकविने पाळचे. हात दापटी धुवचे, पाय दापटी धुवचे, तोंड आनी परत धुवचें आनी वयर दापटी वळोवचें, सकल दापटी पळोवचें, देवाचें उतर वाचचें, हांगासर बांदचें आनी दाण आम घालचें. तें बरें हर एक तें नियमशास्त्रांत कितें बरें आसा ते मेटिक्युलस म्हूण सांगतात. एक शब्द तिशीनिशीन करनासतना ते पाळचे व्यक्ती. मारी एक तल्यांक आमी एप्रिशिएट करचें मोगाच्या भावणान भयणीनो. 3 फुटी मागणें, हप्त्यांत 2 फुटी उपास आनी कितें धार्मीक. पूण मोगाच्या भावणान भयणीनो आपणाचें भाग्यवंतपण सडीत सांबाळच्या खातीर हे फाळी जेव फातक्यां सांगाता, विधवी सांगाता, अनाथ सांगाता, समाजेंत आसलेल्या कीळ व्यक्ती सांगाता ते बरसनातले. कित्याक तांचे सांगाता बरसल्यार आपूण अशुद्ध जाता म्हणून तांणी चिंतलें आनी ह्या खातीर ते तांचे तावन पयस सरताले. एका रितीचें भाग्यवंतपण. हें भाग्यवंतपण दाखोवच्याक हे व्यक्ती फेंटे सालांत उक्त्यान मागणें करताले, हात व्हडल्यान वयर करताले, मागणें पुस्तक घेवन चलताले आनी ह्या मरिफात नियमाचे ते खबरदार घेतात म्हणून दाखयताले. लोक तांकां राब्बी म्हणटालो, लोक तांकां सलाम मारतालो. खंयसरी पेंटे सालान येता आसतना सकडी ताका मान दितालो. कित्याक म्हळ्यार ते व्हड लोब घालताले. आमचे पाद्राबा मरयता आमी धवे लोब घालता, ते इल्लेशे काळे लोब घालतात, व्हडले लोब घालताले आनी अशें लोक ताका मान दितालो. तांच्या धार्मीक कार्यांक येता आसतना तांकां चड मान मेळटालो, तांकां मुखार बसयताले आनी बरें तांकां करताले. एका रितीचे धार्मीक प्रदर्शनी तांचें चलतालें मोगाच्या भावणान भयणीनो. देखूनच हांवें तुमकां सांगलें की एक धर्म सांबाळणार पूण हेरां मुखार दाखोवच्या खातीर. पूण आयच्या सुवार्तेंत मोगाच्या भावणान भयणीनो जेजू आमकां दुसरीच एक जिणे रीत शिकयता. तो म्हणटा ते सांगोंक सांगतात पूण आपुणूच पाळिनात. ते सांगोंक सांगतात पूण आपुणूच पाळिनात. आमी सर्वां सोडून ह्या वर्गाची म्हणलें थोडे फावटी आमकां भोगता. सडा बसून मोगाच्या भावणान भयणीनो आमकां हेरांक बूद बाळ सांगूंक कितलें सुलाभ, पूण आमकांच तें पाळूंक कितलें कश्ट म्हणलें आमी सगळीं जाणां आसा. आमच्या भुरग्यां बाळांक पळया, तें करनाकात हें करनाकात म्हूण सांगता हांव, पूण आमकांच आमी थोडे फावटी आमी हांगा रेती दाळा तें सांगलां हांव चिंता. एकलो बापायक पोपळां चोरची संवय आसली, पोपळां चोरची संवय. देखून मागणें हाडल्यार सकडी मागणें करतात तें. देखून ताणें शेजारच्या तोटाक वचचें आनी पोपळां चोरची. दीस वेताना ही संवय पुताकी सुरू जाली. थंय मागणें तेर्स सुरू केलो म्हणटना बापूय ह्या दारांतल्यान गेल्यार पूत आनी एका दारांतल्यान गेलो पोपळां सोडूंक. आनी एक दिसा बाय मिस्टेक बापूय सोडुल्ल्या माडयेक पुतूय सोडलो. वयर वचून पोपळां काडूंक म्हूण पळयतना वयर पप्पा आसा. तितल्या आतां बापायन सांगलें कार रे हांगा कित्याक आयले रे म्हणें. तितल्या आतां पुतान म्हळें पप्पा बेसा मागोंक आयला म्हणालो. मुखाचे न्हू जायते पडी आमी हेरांक सांगता पूण आमीच खंयच्या रितीन तें पाळटा. आमच्या भुरग्यांक इल्लेशें सोडून जाता आसतना आमी तांकां एडटा, पूण तांच्या प्रायर थोडे फावटी आमी तशें केलां म्हणलें आमच्या उडासांत आमी दवरूंक जाय. जायते फावटी चूक ही करता आसतना आमी जावंक पुरो फिरगजेन जावंक पुरो तांणी तशें केलां, पद्रबाण अशें केलां, सिस्टरनी अशें केलां, तांणी तशें केलां, गवळी मॅनेजरचें अशें केलां, मस्त आमी उलयता. पूण आमी त्या जाग्याक पावता आसतना आमी त्याच रितीन करता म्हणलें आमी समजोंक जाय. जायते फावटी असलें नाटण आमी सोडूंक जाय म्हणून आयच्या सुवार्ते मरिफात सांगता. देखून क्रिस्ती जिवीत सोबीत उतरांचें न्हय बगार सोबीत करण्याचें जिवीत. गोडशीं उतरां आतां कोणाकी नाका, बगार खरण्यो उतरां खरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. देखून बगार सोबीत करण्याचें जिवीत. हेरांक उपादेश करची गरज ना, बगार उपाद्र करनासतना रावची गरज आसा. देखून आयच्या सुवार्तेंत जेजू शास्त्र्या फरिजावांक स्पश्ट सांगता. ते सांगूंक सांगतात पूण आपूण करिनात, पूण तुमी तशें करचें न्हय. दुसऱ्या सुवातेर जेजू सांगता मनशांनी पळोवंक जाय म्हूण ते करतात. ही एक आमकां पिडा. सेल्फी म्हणटात पळय, सेल्फी. खंयचें ल्हानशें काम जालें सेल्फी काडली, खंय म्हणी गेली सेल्फी काडली. ही सेल्फीची पिडा इतली आसा गे मोगाच्या भावणान भयणीनो. सेल्फी काडा
पूण ह्या सेल्फी खातीर तूं थोडे पटी करच्यो संगती मनशांनी पळोवं जाय म्हणली हें हेरांनी पळय जाय एक संगत आमकां सकळक आसा हेरांनी पळय जाय पूण थोड्यांक ती लेखाच्याकी सडीत आसा आमचें नांव वाचून सांगसय आमकां मान दिसय आमकां जलो घालीसय असली संगत मोगाच्या भावनान बेनिनो धार्मीक जिवितांत चलना धार्मीक जिवितांत चलना देखून आमचें मागणें मोगाच्या भावनान बेनिनो प्राचिताच्या सुरवेर जेजून सांगलें कलें स्पश्ट सांगलां सक्कडी गरजांनी मनशांनी पळोवच्याक तुमी त्यो करण्यो आदारीनाशें सत्राय घेया देखून जर तर मनशांनी पळोवच्या खातीर आमी त्यो करता जेजू सांगता कसलोच प्रतिफळ तुमकां मेळचो ना देखून सोंगत्यो मोगाच्या भावनान बेनिनो सगळ्यांनी पळय जाय सगळ्यांनी एप्रिशिएट करी जाय म्हणल्या चिंतपान जर तर हांव करता तर मोगाच्या भावनान बेनिनो जायते फावटी आमचें जिवीत 10 रुपयांची कोंबी आनी 93 रुपयांचो मसाला म्हणले बरी जाता जायते फावटी 10 रुपयांची कोंबी 93 रुपयांचो मसाला आमचें जिवीत सडा वचून मसाला देखून मोगाच्या भावनान बेनिनो आमी इम्प्रेशनाक वेचे न्ही बगार आमच्या सादेपणान आमी तें करूंक जाय देखून सुवार्थेंत आमी पळयता ह्या रायाच्या पुस्तकांत पळयता मनीस पळयता बायलें स्वरूप पूण देव पळयता काळीस मनीस पळयता बायलें स्वरूप पूण देव पळयता काळीस देखून मोगाच्या भावनान बेनिनो आमचें जिवीत देवाक कितलें सोबता तसलें जिवीत करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय देखून एक इंग्लिशान एक संगणी आसा वर्क फॉर कॉज नॉट अप्लाउज वर्क फॉर कॉज बट नॉट अप्लाउज देखून गरजे खातीर सेवा करात मर्जे खातीर या हेरांच्या शाबसके खातीर न्हय तर कसलें जिवीत जेजू आमकां आशेता सुवार्थेंत तो जेजू कितें सांगता तो म्हणटा हाच्या सुवार्थेंत मोगाच्या भावनान बेनिनो ल्हानवीक जाया खालती जाया खालतेपण देवाक सडीत आनी सड मेसवता कित्याक किर्तनकार म्हणटा एक खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं केदींच तिरास्कार करचो नाय पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता खालत्या मनशांक देवान ऊंच उबारलां आमी पळयता फरिजे आनी पब्लिकानाच्या ओपारींत तो खालतो मनीस तो पब्लिकान देवाचें आशिर्वाद जोडून गेलो देखून आयच्या सुवार्थेंत आमी चड व्हड म्हूण चिंता तांणी चड खालतें जावच्याक जेजू आज आमकां आपोवन दिता आनी हें खालतेपण आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादी आमकां ह्या रितीन सांगता तुमचें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा बरें करूंक शिका न्याय नीत सोदा कश्टतल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया विधवीचो पक्ष घेवन वाद करा आनी तवळ तुमचेर आसलेली ती तालवार पयस सरतली आनी सर्वेस्पर तुमकां बऱ्यो वस्तू दितलो तर आमचें एक छद्मवेश स्पर्धे चलत्या जिविताचो काण उडोवया असली वेशा आमच्या काळजाच्या सादेपणान जिविताच्या सादेपणान जियोंक देवाचो आधार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन काणी काडू सोम्यामी वेदी सरशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता नितळ काळीज तूं विसरता घे किरकोळ काळजां आमची कर काळजां आमची तुज्या काळजा सारकी खालती भोळी नेंती काणी काडू सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां समी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता भावना भयणीन आमी सुमिस्तनी भेटोवचें बलिदान सर पदवेदार आमच्या मोगाळ बापाक मानता तसलें सावण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक तुमच्या आख्या पवित्र विचारावा सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मदूता सांजुदान
आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ती आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेचें शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर तीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गेच्या सरदळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खालस नव्यानी सास्तें कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या बुगडसा करात. भावार्था सुगूट परगटुया. तुझ्या क्रूसानी पुनर्जीवन पोनापर. तुवें आमकां सोडयला सोमिया. संवसाराच्या सर्वोंदारा आमची सोडवण. बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपण स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणीची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पूण जुवानपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव का मरये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन दमदतान सांजू दुतात देव आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगाता
त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा आमच्या काळजा मनात दवरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजे कुशीन सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचें भाग आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशेनात रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकातांतलीं वाटाय. कित्यार स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती सताचें आनी प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवंक आपोवणें दिता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुमेस्त सुभागी. सोम्या तुवें मुद्दर येवचें म्हाका पावना पुणच्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुका शिवच्या काळीजे यात्रेक मोगाळ सोम्याची जुराया ये तू म्हज्या काळजा धन्या दादोस तू कर येण्या तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टाप्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टाप्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या. उंड्या रूपा तुका स्मरिता मुझे आत्मिकांत जाता. कुर्पे जीवी तुला भयता मोजी जिणी नंदन करता. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टाप्रीत मोगाच्या रावतो काळजान मोच्या. प्रार्थुया. बोमगाळ बापा भाग्यवंतू जुदुता देवाच्या जैतेवंतू मरणापासोतू या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला.
तांतून घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मैमेवंतू कुडी रक्तावरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, परत हेवटी सांजूद देवा समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र तळाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा ह्या करिज्माच्या दिसांनी पावणे 8 वरार कुर्सा वाट, 8 वरार मीस नोवेन सक्रामेंताचें आराधन, 10 वरां गुमसारा, सवाय 10 वरार परत कुर्सा वाट, 10:30 वरार मीस नोवेन आराधन आनी भक्तिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजे पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन, गांठीदुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात, ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची ते सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर कितें मोगान दान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, काजारां, जुबले, कुमगार असली बरी घरी आसतना ह्या पवित्र तळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तीक हांव तुमचे खातीर मागतली. हांगासर मिनी हॉलांत आमच्या केंब्राल पंचायतीची आरोग्य केंद्राची नर्स आसात. कोणायकी BP शुगर पळोवंक जाय जाल्यार अवकाश आसा. तशेंच म्हज्या दाव्या कुशी आश्रयाच्या बिल्डिंगांत थंयसर मोडबेद्रे आळवास मेडिकल होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन हांगासर मेळटा. कोणयाकय होमिओपॅथी मेडिसीन जाय जाल्यार तसोय फायदो जोडूंक उलो दिता. हरी एका मंगळारा हांगासर ह्या पवित्र थळार 9:30 वरां सावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटींग चलतात. जर तर कोणी आमाल पियोन्या वळख जाल्ली आसा जाल्यार ह्या पिडेतां सुडका आशेता जाल्यार ह्या मिटिंगांक येवंक त्या मारिपात बरेपण जोन घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मानदी बाप फ्रांसीस क्रास्ता तांचे तावन मानाची वात घेजय म्हूण उपकार मागता. प्रिसिला क्रास्ता बचपे आयचे दिसाचें वेज जेवण स्पॉन्सर केलां. नांव नाका म्हण एकदांनी बचपे, डॉक्टर सोनिया मणिपाल, हॅरी पिंटो आनी कुटाम पांगळा, रायन डिसोजा किरेम, लिडविन सिक्वेरा किन्नेवळी, नांव नाका म्हण एकदांनी किन्नेवळी, सुनील रीना आनी स्टालन डिकॉस्टा दुबाय, अश्विन आनी मेवीस पेरमदे, नांव नाका म्हण एकदांनी रामबायल, लीना डिकोन्ना किरेम. दान दिल्ल्या सर दानीचो उपकार बावरता. देव बरें कर म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. वांती वाटयल्ल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं. सक्कड आमी दिबी घालया. सांजूद उतात देवाच्या मानाक नवेन आमी चलोवन वरया. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो, सर्गींच आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जोता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसो विनाती करता. सांजूद उतात देवान हे सान भक्त प्रत्येक जाण मोरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सोम्या जेजो क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारणाचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मनाक आमचे मागणे आमी लक्षिलान मेळयता. त्या बलिदानावरी देवा बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी समेस्तपणी देवा बापा मानवाता. जेजू आमच्या बाबार्थ वदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बागेन जोतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता.
ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे बातेने आमी तुजे देईन दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजू दुता देवाक मागणे या संवसारी जेसो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेवन जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजो सोडवंदारा समो वाळमोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्टासनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं गेरिती शारुती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी गरजान हांव तुज्या आपूण शेता पातेनीन आयलां. सुमेस्त आमी बसया मगचे न्हू. सभा जाणांनी त्या संवादान दिली आसा वाचून सांगतना तुमच्या काल जमानात जे कितें ते सव आसात त्या सवां खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया. 12 जाणां बरी भलायकी फाव जावच्या खातीर 4 बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर 5 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या आमला विकोन वेच्या खातीर 2 मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचें बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर 3 आमाल पियोनेतान सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचो बांदतेर बऱ्यान जावच्या खातीर 3 युरीन इन्फेक्शन गुण जावच्या खातीर 5 जाणांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गुण जावच्या खातीर एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर 6 जाणांक एग्जामान बरें मार्क्सान पास जावच्या खातीर 2 घरांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर एकल्यान मागणें म्हणूंक आनी मिसाक वचोन करपा मेळच्या खातीर 5 जाणां भुरग्याचे ताणें पावू जावच्या खातीर 2 किडनीचे समस्ये गुण जावच्या खातीर 7 जाणांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जावच्या खातीर एका कुटुंबान घोवा बायले मदें संबंद बरो जावच्या खातीर एकल्याचे 2 आस्थमा पिडा गुण जावच्या खातीर 5 जाणां मायग्रेन पिडा गुण जावच्या खातीर एका भुरग्याक बरो फुडार फावो जावच्या खातीर 4 SLC आनी PUC बोर्ड एग्जाम पास जावच्या खातीर 2 दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावच्या खातीर 3 स्कीन एलर्जी गुण जावच्या खातीर 11 जाणांक आतापायाची आनी पेंगटाची गुण जावच्या खातीर 2 दुश्ट शक्ती जावन राखून व्हरच्या खातीर 3 कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर एकल्याक गर्भान करपा मेळच्या खातीर 20 जाणांक प्रत्येक तांच्या तेसां बसोन मागोवंक सांगलां. तशेंच दुबायंत एकलो 20 दीस तावन कॉमंत आसा तो बेगीनच मतीर येवन ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर TSH लेवल एकल्याचें नॉर्मल येवच्या खातीर 5 जाणांक वर्सां तावन रोमोथायरॉयड आर्थरायटीस तावन कश्ट जाता ताका बरी भलायकी बरीपण मेळच्या खातीर युट्रसांत सिस्ट आनी फायब्रॉयड आसून मस्त कश्ट जाता एकले ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर संवसारांत उठली झुजाची माडां निवारूं थंय आसलेल्या भाव भयणीक शाबिताना राखच्या खातीर लॉलिटाचें बांदतेर बऱ्यान जावच्या खातीर सुषमा म्हणले श्री हॉस्पिटलांत ब्रेन स्ट्रोक जावन हॉस्पिटलांत आसा मतीर ना बेगीच मतीक येवंक आनी बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर फादर मुल्लास आस्पत्रेचो डॉक्टर लिओ तावरो तोय वेंटिलेटर फादर मुल्लास आस्पत्रेंत जाता कश्ट जाता ताकाय बरी भलायकी संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया. एका स्त्रियेचें नी जॉयंट्स पेन आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां पुराय बरी भलायकी तिका मेळच्या खातीर आलन लसरादो आनी एलिटा डी सिल्वा भुरग्याचे ताणें तांकां प्राप्त जावच्या खातीर विल्सन म्हणल्या बाबाक बरी भलायकी आनी एक बरें सांगातीन मेळच्या खातीर लिफ्टाक परमिशन एका कडेन संबंदीत जाल्ल्या डिपार्टमेंटान मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक घरावेच्याक रस्तो आनी ते सगळे प्रोसिजर बऱ्यान जावच्या खातीर देवादीन मताय सरव विल्सन सरव विल्फ्रेड सरव मार्क रोड्रिगांच्या आत्म्या शांती मेळच्या खातीर एकल्याक कोंकली शेळ आनी स्नीजिंग आसा अर्द्यान दूख आसा ती गुण जावच्या खातीर एकल्याक अल्सरेटिव्ह कॉलिटीस गुण जावंक बरी भलायकी मेळच्या खातीर विना रोड्रिगस म्हणल्यार भुरग्या भयणीक बरी भलायकी आनी दुबायंत एक काम मेळच्या खातीर रोसलीन म्हणल्यार भयणीक बरी भलायकी आनी दुबायंत एक बरें काम मेळच्या खातीर प्रिती म्हणल्यार भयणीक तिच्या त्या सवां खातीर तिच्या दादल्याच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां. आशा सिल्विया म्हणल्यार भयण दुबायंत आसा ताका बरी भलायकी आनी एक बरें काम मेळचें खातीर मागोवंक सांगलां. एका तरणाटो विजिटींग विजा दुबाय केला ताका काम मेळच्या खातीर एक चली विजिटींग विजाचेर दुबाय केल्या तिका काम मेळच्या खातीर एकल्याची एलर्जी कोल्ड स्नीजिंग गुण जावच्या खातीर 2nd PUC 6 भुरगो परिक्षा बरोवन आसा बरेंगन बरोवंक बरेंगन शिकोवंक करपा मेळच्या खातीर 2nd PUC 6 एका भुरग्यांक मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळच्या खातीर एका कुटुंबाचे व्हेहिकल प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जावच्या खातीर एका कुटुंबाच्या जाग्याचे समाजा सकयल इत्यार्थ जावच्या खातीर 2nd PUC 6 क्रिस्तांव भुरगो बरेंगन शिकोवन परिक्षा बरेंगन बरोवनची करपा मेळच्या खातीर
दवेंत शिकच्या एकल्या भुरग्या बरें शिकोवन शिकले मतीन उरची करपा मेळचे खातीर एकल्याक मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळच्या खातीर वेरोनिका बळिना भयणीचो फ्रॅक्चर जालो पांय सारको जावन पयलींच्या बरी सलची करपा तिका मेळच्या खातीर एकल्याचो फ्रॅक्चर जालो हात सारको जावच्या खातीर PCOD प्रॉब्लेम एकल्याचे गुण जावच्या खातीर एकल्याच्या माथ्याचे जरचे केस रावच्या खातीर एका कुटुंबाक वायट सक्ते जावन सुटका मेळच्या खातीर एका भयणीक जॉयंट पेन नर्व पेन जावन सुटका मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक एक बरें घर बंदची करपा बेगीन लाभच्या खातीर एका भुरग्याक बरें शिकोवन शिकले मतीन वरच्या जानवायचे समजोवणेचे त्याने आवय बापायक विधेय जावन चलची करपा मेळच्या खातीर एकल्याक स्कीन एलर्जी गुण जावच्या खातीर एकल्याचे गॅस्ट्रीक एसिडिटी गुण जावच्या खातीर एकल्याक राती बरी न्हीद पडच्या खातीर एका भुरग्या मोबायल एडिक्शनान सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक एलर्जी कोल्ड आनी स्नीजिंग गुण जावच्या खातीर सेकंड डिविजन शिकच्या भुरग्याक शिकोवन बरी करपा मेळच्या खातीर MCA केल्ल्या एका व्यक्तीक दुबायंत एक बरें काम मेळच्या खातीर एका चलयेन चेड्याची इश्टाका सोन बरें शिकोवंक शिकपा थंय कॉन्सन्ट्रेट करची करपा मेळच्या खातीर 82 वर्सां प्रायाच्या एका व्यक्तीक आज बायोप्सी आसा त्या बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर मागोवंक सांगला शल्डन लोबाची पाड दूख स्ट्रेस आनी एंग्जायटी जावन सुटका मेळोवंक आनी बरें काम मेळोवंक स्टिफनाक बरें काम मेळोवंक आनी ताची पिडा गुण जावंक रिनाक पॅनीक एटॅका जावन सुटका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर आमी मागया एका स्त्रियेन घरांत आपली जीब सांबाळून उलोवंक फोट सोडन कुटुंबांत नितीन जियोवची करपा मेळच्या खातीर सिरील म्हणल्या बाबान एका मी आर्तावन तांचो घर जागो बऱ्या मनाक विकोवन वयच्या खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर आमी मागया एका तरणाट्याच्या जिवितांत देवाचें योजन कितें ताका उगडापें जावन त्या दिशेन ताणें मुखार वचून करपा ताका मेळच्या खातीर आमी मागया ह्या सकड त्या सावां खातीर आज ह्या पवित्र तळार मागता आसतना आमच्या एक काळजा मनांतली त्या सावां सकड उबान दिवन आमी म्हणया आराधन तुका सोमियान जेजू आराधन तुका सोमियान जेजू वंदन तुका सोमियान जेजू वंदन तुका होगलाप तुका सोमियान जेजू महिमा तुका सोमियान जेजू नमन तुका सोमियान जेजू प्रणिपात तुका सोमियान जेजू स्तुति तुका सोमियान जेजू हालेलुया 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 मंगळा जेजू संसुद देवाच्या मजतीन उबाचे सकड गरजो मानून घे तुझी दया दागे तुझे काकुलता वाळे तुझे करपा वाळे या भावंडांक या पवित्र ताळार बरेपण दी तांणी आशिल्लें बरेपण दी बरी भलायकी दी सकड संकटां सुटका दी तांकां बरें काम तांकां भाव कर तांची जिवी सोलोन व्हरपा तुजे कडेन आमी परतून मागता हालेलुया 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 दिमी आमी घालया म्हज्या मतीर काळो कान्न म्हजो भावात दंडोलोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तो तुज्या आपोस्तले पदवेदान पयस जावंडे हे वर्ता सांता म्हज्या काळजाच्या गुंडाळ्यात हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोवचे केरे देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें व्हडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमे बोध नांव तुज्या मजतीन अधीक आनी अधीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर दोळे दांबिया ह्या पवित्र तळार जायतें बरेंपण वालता आशिर्वादां असर्यां अद्भुत आमच्या जिवितान करता देवान सांजुदता देवारी पार लाभोवच्या लाभयलेल्या सकड बरेपणा खातीर ताका आमी अर्घ दिवया तसो उपकार आमी आठोवया 10 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्घ दितात दोगांक रातीची बरी न्हीद पडल्या खातीर अर्घ दितात तेगांक भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्या खातीर अर्घ दितात एकल्याक डिप्रेशनान गुण जाल्ल्या खातीर अर्घ दितात चौगांक परगांवांत बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्घ दितात 7 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जाल्ल्या खातीर अर्घ दितात आनी 12 जाणांनी तांणी मागलो प्रत्येक इरादो तांकां लाभल्या खातीर ती अर्घ दितात तर ह्या सकड भावना सांगता आमी मेळोन धन्या देवाक आमी अर्घां दिवया अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू म्हज्या काळजा अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू काळजा मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेस्तची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या डॉक्टरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा तुज्या मुनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी
आणि कुडी आत्म्याची गटाई दी ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्गींच्या बाबा आईच्या दिसा आम्ही ऐकले आमच्या भावनीचे सत्य संचारिकन सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियत आणि आशेलो संतोष आणि समाधान फावो कर म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्गींच्या बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विसरल्यांची त्या सभा आम्ही तुका समर्पण दिता तुझे कशी वयता ते सत्य समान तू जारी कर म्हण आम्ही मागता ऐक आमचे प्रार्थने मोगळा सुमिया बाबा गावांत तशें पर गावांत पावते काम नासतना गोश्टोंच्या सरम तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम बाबा कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया दाळ बापा भोवती जिनिये सांगाती मेळनासतना गोश्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरी जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणे भाव कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्गींच्या बापा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां भाव कर तांचो संत सडे आनी वाडय म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा मिडल इस्टर्न सलचें झूज उतून थांबय शांती समाधान राज जावं दी आनी आमच्या भावंडांची मोगान जतन कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा गांवांत तशें परगांवांत कामाच्या सोदनेराच्या सकट भावंडांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करतना तांकां एक बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया मुरी पिडेस तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणी एकाकुतीचे माये नवनमच्या जिवा आम्रदनी बरो अशा तुका आमी मागता आमी बद्दे सेवेची बाळकां या तुका ज्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका दान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या बद्देच्या उपरांत तुजे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे दुलबी अवंकारी मरिये भगवंती देवाचे मेम वसो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी भाव जावंक शकते पिडेस तमसोद मागणे आमचो उजवात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया त्रिएक देवाक उलो मारतना त्रिएक देवाची मजत काकूळ आमच्या कुडींत शिराशिरांनी तकले जावन त्या निमाण्या बोटा पर्यंत त्या बोटाच्या तुदये पर्यंत वाळोवन दी म्हणून आमचेर आनी पिडेस्तांचेर वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया महिमा तुका देव सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जाय घेवचे तितलो ल्हानवेक जालोय आनी सर आमचे पिडाशिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडाशिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रात तूं ह्या दाळ बापा आत्मेच्या संघर्शांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या बिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिनी लेगून जावन वेगीन सदांनी भलायकी जावच्या क्रिस्त आमच्या सुमयावर वे सुमयाच्या नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सुमी तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो प्रार्थुया दयाळ सुमया बावार्थ्यांच्या बुजवण धरा तुजी मीतमेर नातलेले दयाळई आनी मामी मागता पिडे शिडेन कोस्टोच्या तुज्या साकरा साकरणेचेर तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सूख समजण आनी मानाबेत पयस करून एकामेकाक काळजांतावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनच्या ससना निमाण आशिर्वादाक तुमची तकली बगायात सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माय पसान आनी काकुळतीन वागोव आनी दुलाभयन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी शांती तो तुमकां दिव मो आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सोबे रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाड दवरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमचें रक्षण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय अशें सर वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसूं आमेन दिमीर मिराविया मोकळो वेळ सोमया सांगाता आराधनान करसून सो पवित्र वेळ जावन आसा तर सोमयाक आमचे मदें आमी स्वागत करया
मुझा देवा तू सर्वोर रस्तार मुझो धनी कर सगळ्या काळजा मोग तुझो हावे सदा करूंक फावो मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता कितलो मोग मुजो केलो म्हाका रोसलो म्हाका पोसलो हर एक मुजो आप्रासोसो येम कोणांतलो येगोळांतलो मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका दिता स्वादिक सुम्या जेसू तुझ्या मोगाक हांव लागता काळीज म्हजें तुका दिता ह्या पूर्ण शेतांत तुजे मुखार हांव सरपडटा म्हज्या काळजाचो आक्लास म्हज्या मोतीची बेजाराई म्हज्या कुडीची पिडा चिडा म्हज्या भवारी आसची सर्व रितीची वायट विघ्नां हांव तुका समर्पिता आनी मोगाक जेसू तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता तुज्या कृपेच्या झरी थंय येवंक हांव आशेता आनी त्या कृपेच्या झरीत हांव मेळचो दैवीक अणभव तूं म्हज्या काळजांत फांकय प्रत्येक तरान बिजुडलेल्या काळजांक भरवशाचें दार तूं कश्टतेल्या आत्म्याक सवकसायेचें दार तूं समस्येच्या जिविताक तूं जबाब तूं विविध रितीच्या कश्टा आपायांक आणवरांक तूं जबाब दिताय आनी आमच्या जिवितांतले कश्ट निवारताय मोगळा जेसू तूं जावन आसाय पवित्र तुजें पवित्र मुखामळ आमकां दाखय आनी आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण करूंक तुजी कृपा लाभय
अर्घा आणि होगळाप तुका सोम्या जेसू अर्गानी होगलाब तुका सोम्या जिसू स्तुती तुका सोम्या जेसू स्तुती तुका सोम्या जिसू महिमा तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जिसू आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जिसू हर्षितांव तुका सोम्या जेसू हर्षितांव तुका सोम्या प्रणिपात करतांव तुका सोम्या जेसू प्रणिपात तुका सोम्या जिसू नमस्कार करतांव तुका सोम्या जेसू नमस्कार करता तुका सोम्या आराधन करतांव तुका सोम्या जेसू आराधन करता तुका सोम्या तुझी महिमा वाकणतांव सोम्या जेसू महिमा वाकणता सोम्या तुझ्या नावाची स्तुती करता सोम्या जेसू तुझ्या नावाची स्तुती करता सोम्या तुझ्या नावाक महिमा दिता सोम्या जेसू तुझ्या नावाक महिमा दिता सोम्या जिसू आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जिसू सर्व आम्ही बसया सोम्याच्या नावाची स्तुती करूया आराधने ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಗಮ್ಯ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಸಂಗತ ಕವಿಯ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಗಮ್ಯ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಏಕ
ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಏಕ ದೇವನೇ. Bergan tuka sumia Jesu, Berkat Tuhan sembilan Yesus. Hoglap tuka sumia Jesu. Hoglap Tuhan sembilan या Yesus. पवित्र सक्रामेंतात आमचे मुखार तू हाजीर असाय अर्गां तुका समिया जेजू. Berkat Tuhan sembilan या पवित्र Yesus. सक्रामेंता मरिफा तुझी कृपा आणि मजत आमकां दिताय अर्गां तुका समिया जेजू. Berkat Tuhan sembilan या पवित्र Yesus. सक्रांतान तुझी कृपा तुझी मजत आमच्या जिविताच्या चालत्या जिवितांक तू आमकां दिताय. Berkat Tuhan sembilan Yesus. आमच्या जिविताच्या हर एक घडीत आणि तुझो आधार आणि कृपा दिल्ल्या खातीर Berkat sembilan पडल्या Yesus. सगळ्या हप्त्यात तुवें आमकां राखून सांबाळून वेल्ल्या खातीर Berkat Tuhan या sembilan प्राजीत Yesus. काळार तुझे लागीं येवं तू आमकां आपोवणी दिताय त्या खातीर Berkat Tuhan या sembilan प्राजीत काळार Yesus. आमची पातकी जिणी विसरून नव्या जिविताक पाय तेंच्याक तू आमकां आदार दिताय त्या खातीर Berkat Tuhan sembilan अर्गां Yesus. तुका सोमिया जेसू Berkat Tuhan sembilan अर्गां तुका Yesus. सोमिया जेसू Berkat Tuhan अर्गां sembilan तुका Yesus. सोमिया जेसू Berkat Tuhan sembilan सर्व आमी Yesus. एकडी उबे रावया देवाचें उतर आमी आयकुया जाल्यार त्या तराचें वाचप हांव तुमचे मुखार दवरूंक खुशी येता व्हरतां सामातेवाच्या सुवार्तेंतलीं उतरां अध्याय 17. सदिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक ताच्या बाबा जुवांक आपणा संगाता घेवन उभार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन गेलो. थंय ताच्या मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरी परसळ्ळें. ताचें वस्तुरू उजवाडा बरी धवें जालें आनी आपले मोइजे एलिया ताच्या लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोमिया आमी हांगा आसाशें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा तीन तंबू मारता, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें उलयतलो तितलोच एका प्रकाशीत कुपान ताचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक थाळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका. थाळो आयकून शीस इतले भियेले की धरणीर ओमतेच पडले. तवळ जेजू तांचे सरशी येवन म्हणालो, उठा, भियेनाकात. ताणें आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. देवाचें उतर हें. Wakani Tuka Krista. सर्व आमी बसया. सोमिया आमी हांगा आसचें कितलें बरें. सोम्याचें हाजीरपण मोगाच्या बाबणान बिनिनो कितलें बरें, कितल्या आपुरबायचें. सोम्याचें हाजीरपण कित्याक कितलें बरें, कित्याक बरें. सोम्याच्या हाजीरपणांत मेळची ती दादोसकाय संवसाराच्या खंयच्याय पंथाक कसलेंय केल्यारी, कसलेंय पळयल्यारी, कितेंय जोडल्यारी ती तितली दादोसकाय मेळचें ना. सोम्या आमी हांगा आसचें कितलें बरें. सोम्याचें मुखामळ, परसळीत मुखामळ तें पळोवन विस्मीत पावले, विस्मीत पावले. देवाच्या कुरपेचें मुखामळ, देवाच्या कुरपेचें मुखामळ, सोम्याच्या मोगाचें मुखामळ आनी तेंच मुखामळ मोगाचो न्हू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत सोम्या आमकां दिवंक आशेता. ताच्या मुखामळांत मेळची वाळची ती दैवीक कृपा, त्या मुखामळांत मेळची ती दैवीक सकत खंयसर मेळना. देखून पापसेब उलो दिता, लेट अस रिफ्लेक्ट द फेस ऑफ क्रायस्ट. सोम्याचे मुखामळ नियाळ करा आनी सोम्याचे मुखामळ नियाळ करता आसतना आमच्या कश्टांक आमी नवो अर्थ दिवंक शकता. कश्ट थोडे पटीन पयस वचना जावं पुरो. आज पाद्राबण कितलीं ते समा वाचलीं, लगभग 100 ते समा वाचलीं. थोड्यांतलीं ते समा देव फावो करिना जावं पुरो.
पूण त्या देसावांत देवाची कुशी सोदूंक सोम्याचे मुखामळ आमकां आदार दिता. जेजू बरी सांगूंक बापा हे कश्ट हांवें सोसूं जाय जाल्यार सोम्या आमकां ताच्या मुखामळा मरिफात आमचे कश्ट सोसूंक आदार दिता. दुसऱ्या सुवातेर जिविताक नवो अर्थ दिता. जेजूचे मुखामळ पळयल्ली कितलीं जाणां मोगाच्या भावनान बेनिनो जिवितांत नवी दिशा जोडूंक पावल्यांत. पुरसाचें वाट पयन करता आसतना वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता आनी सगळें जेजूचें तें मुखामळ त्या तुवाल्यार कंसता मात्र न्ही, बगर आपणाच्या जिवितांत सोम्याचें मुखामळ तें परसळटा आनी वेरोनिका एक नवी व्यक्ती जाता. ती प्रद्वारांत सांपडलेली स्त्री, पातकांत सांपडलेली स्त्री सोम्याचे मुखामळ पळयता आनी त्या मुखामळार आसली दयाळाय आनी काकुळट. हांवें तुका गुन्यांव करिना, वस आनी मुखार तशें करिनाका. ती काकुळट मोगाचें न्हू, ह्या आमच्या भयणीक देवाची कृपा जोड दिवंक ती सकता. देवाच्या मुखामळांत लिपोवन रावलोलो जाकेव कोणीय पळोवंक नजो. हांवें मात्र जेजूक पळयचय, जेजून म्हाका पळोवंक नजो म्हणून चिंतलेल्या ताका जेजूचें मुखामळ दिश्टीक पडटा मात्र न्ही, बगार जेजूच ताच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा ह्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. देखून जेजूचें मुखामळ आमकां बाचावी जोडून दिता. इट ब्रिंग्स सल्वेशन, बाचावी जोडून दिता. जेजूचें मुखामळ मोगाच्या भावनान बेनिनो पातक सोंड दावंक आनी सोम्याक वेंगूंक आपोवणें दिता. वेचीक पुताच्या ओपारीन पळया, 100 बोकऱ्यांच्या ओपारीन पळया. ते सोम्याचे काकुळतीचे मुखामळ आमकां ताच्या खांदार बसून पाटी येवच्याक आपोवणें दिता. देखून आमी म्हणया तुजें मुखामळ हांव पळोवंक कशें येता, तुज्या कुरपेंत हांव जियोंक कशें येता. आराधन करता तुजें मुखामळ आनी तुज्या मोगाक आशें येता म्हूण आमी धैर्यान भक्तीन म्हणया तुजें मुखामळ हांव पळोवंक कशें येता. आमचे दोळे धांपया. तुझे मुखामळ पळोवंक कशें येता, तुझ्या हजारपणान जियोंक कशें येता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. नामान तुका आमच्या सोडवंदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व सामकी सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्व सामकी सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणा सांगा तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय.
आराधन तुका सोम्या आराधन तुका तिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता मुगचिनो जळजळीत वस्त्र न्हेसलेलो परजवळीत मुखामळान सोपसो तो सोमी ह्या वेदी सुमार आसा आनी आमी मोगाच्या भवनान बिनिनो ताचे परजळीत मुखामळ पळयले आमी ताच्या प्रकाशान भरता तुमी पळयलां आयस्कांता मॅग्नेट जर तर खंयच्या एका वस्तूक ह्या मेटलाक तें बरें घसटिलें तर तें मेटल आमी घसटिल्लें मेटल मोगाच्या भवनान बिनिनो आनी एका संगतीक लागल्यार तें एट्रॅक्शन करता सोम्याचें मुखामळ तशेंच जेन्ना आमी सोम्याचें मुखामळ नियाळटा ताचो परजळ आमचेर फांगता देखून गणन पुस्तकांतलें आपुरबायेचें उतर जा तूं कृपाळ देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो आमी पळयता मैजेच्या जिवितांत 40 दीस 40 राती तो होरेब दोंगरार वेता थंयसर देवा लागीं मागणें करता आनी मागणें करून फाटीं येता आसतना पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताच्या तोंडाची खात इतली परजळटा लेगी लोकांक पळोवंक भें दिसलें आनी लोकांन आपलीं तोंडां लिपयलीं कित्याक दैवीक प्रकाश त्या तोंडाचेर फांकलोलो सोम्याचें मुखामळ नियाळतना आमची तोंडां आमचें जिवीत मोगाच्या भवनान बेनिनो परजळीत जाता म्हूण सांगच्याक कांयच दुबाव ना कांयच दुबाव ना पळया भगवंत तूं जुत्ता देव जेजूच्या मोगाचो शीस जेजूच्या मोगाचो शीस जायते बडे जेजू लागीं ताणें सवालां विचारलीं आनी ताचो प्रकाश ताचेर फांकलो आनी आज जुदाचें जूद तादेवाचें मुखामळ परजळीत आनी त्या परजळीत मुखामळांत हांव दैवीक कृपा आज आमकां मेळटा देखून पवित्र पुस्तकांत कीर्तन 80 आणि 4 म्हणटा सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा कितलें मोगा पात्र तुझें निवास स्थान सर्वेस्पराची आंगणां पळोवंक म्हजो आत्मो अत्रेकतात लासतात म्हजें काळीस म्हजी कूड जिव्या देवाक उल्हासान गायतात निरंतर तुजी स्तुती करून तुज्या घरांत रावतात ती बागी जांकां तुजो आधार मेळटा आनी जी आपलें काळीज यात्रेचेर दवरतात ती बागी दळबरांच्या सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक जाकोबाच्या देवा खाण दी देवा म्हजे डालीचेर नदर घाल तुज्या अभिषिक्तेचें मुखामळ पळय तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसऱ्या कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास सड बरो द वन डे इन द लॉर्ड 1000 years elsewhere देवाच्या मुखार काडचो एक दीस 1000 वर्सांच्या की सडीत धर्मोगचन आमी तुमकां सांगलें सोम्याचें मुखामळ कितलें आकर्शीत कितलें परसळीत सर्वेस्पर देव आमचो सूर्यो आनी ढाल कृपा आनी महिमा तो दिता प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना देखून दळबरांच्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाच्या बाबणान बेनिनो पेद्रून म्हळें सोम्या आमी हांगा आसचें कितलें बरें आमी 3 तंबू मारया एक तुका एक मोइजेक
आनी एलियाक पेद्रूक जुआंक आनी जाकोबाक तंबू खंय आसा जेजू जावन आसा तांचो तंबू आमी 3 तंबू मारया एक तुका एक मोइजेक आनी एलियाक आनी केलें गुड्यार रावचें गी त्या इवाक तांकां कळीत आसलें त्या तंबा भितर जेजू तांकां अवकाश दिता ताचे सांगाता न्हिदोंक ताचे सांगाता जेवंक ताचे सांगाता संतोष पावंक तो तांकां अवकाश करून दिता म्हणलें ताका स्पश्ट कळीत आसलें देखून जस्ट फकत 3 तंबू मारया म्हूण सांगता आमचो तंबू खंय आसा मोगाच्या भावनान बेनिनो आमचो तंबू जर आमच्या दंड दिरव्यांचेर आसा तें विकून वेता आसतना तें सोर्न वेता आसतना आमचो तंबू खाली जाता जर आमचो तंबू सोम्याचेर आसा तो केदींच नास जावचो ना देखून जेजू म्हणटा हांव आसां थंय म्हजो सेवक आसतलो हांव आसां थंय म्हजो सेवक आसतलो आमी सोम्या सांगता आसूंक जाय म्हूण तो आशेता तर मोगाच्या भावनान बेनिनो पण सगळ्या हप्त्यांत त्या सोम्यान आमचे सांगता रावण अद्भुतां आश्चर्यां केल्यात कित्याक सोम्याच्या घरांत एक दीस दुसरे कडेन 1000 वर्सां बरी सोम्या आमच्या जिवितांत विस्मिता करता अजापां करता आनी ह्या प्राजीत काळार मोगाच्या भावनान बेनिनो ताच्या कुरपेची गोडसाण आमी अणभव करूंक प्रयत्न करया आमची जबाब अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू 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 पळय सगळ्या हप्त्यांत सगळ्या म्हयन्यांत आमकां तुजी कृपा आशिर्वादां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबा जिवितांत तुजो तंबू तुवें घाल आमचे कुटाम तुवें समाधानान सवस्थकायेन राखून वेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या विविध जेजू रितीची अणवरां आमच्या बोवारी आयल्यारी कसलेंच अणवर आमकां लागनासतना आमकां सांबाळून वेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जायते पटी विविध रितीची पिडा शिडा आमकां दोसल्यारी आमकां सुलवण आसतना आमची दोंपरां तूं थकण आसतना तूं सांबाळताय त्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू विविध रितीचो उजो आमच्या बोवारी फांकल्यारी हो उजो आमच्या जिविताक लागनासतना आमकां तूं सांबाळताय त्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्या कुरपेच्या झरीतय आमकां सक्कडांक आपयताय आनी त्या झरीतावन आमकां पियोंक तूं आपयताय त्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू भलायकेचें देणें दिवन आमकां आनी आमच्या मोगाच्या कुटुंबाच्या संद्यांक तुवें सांबाळून वेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेजू भुरग्यां बाळां परीक्षा सुरू जाल्या ही परीक्षा बरोवंक आमच्या जायत्या भुरग्यांक फर्स्ट इयर PUCची 10वेची CBSE परीक्षा येदोळचो आरंभ जाल्या ह्या भुरग्यांक तुजी सवस्थकाय आनी बरेपण तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर तुजी निरंतर दृश्ट तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू जायते कश्ट नश्ट आयले तरी परगांवांत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणींक ह्या संदिग्ध परिस्थितींत तुवें राखून वेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू विशेष तरेन इस्रायल आनी गल्फ राष्ट्रांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुवें सांबाळलेल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू विविध रितीन कॅन्सर मारेकार कॅन्सर पिडा आनी विविध रितीची पिडा आमकां येता आसतना आमी धैर्य सांडिनासतना त्या पिडे संगी आमी झुजोंक आमकां आत्मीक त्राण तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या बाबा भयणीक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरें काम परगांवांत फावो करून तांच्या कामांत तृप्ती भद्रती तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आज आमी जायतीं अर्गां आयकलीं थोड्या जाणांक भुरग्यांचें देणें थोड्या जाणांक बऱ्या सैरिकेचें देणें थोड्यांक शिकपाचें देणें थोड्यांक आनी कितें देणें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या अर्गां आनी जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान दिन मातशी मोण म्हजें उपकार तुजो बावडून बरलां चड व्हड आनंदान अर्गां तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजान अर्गां
दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवासी मन म्हजें उपकार तुजो बाळ बोला व्हडा आनंद अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा आमच्या जिवितांत मेळिल्ल्या देण्या पासून अर्गां दिवया ताच्या रुपान आमकां पुरपीत केलाय रूपान तुझ्या म्हाका रुपीत केला देखून अर्गां तुका सोमिया मोगान तुझ्या म्हजें जिवीत भलाय अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवासी मन म्हजें उपकार तुजो बाळ बोला व्हडा आनंद अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा सगळीं दळबार सांडो संवसार आयलो देखून अर्गां तुका सोमिया खुर्सार मरोन आमची सोडवून गेली देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवासी मन म्हजें उपकार तुजो बाळ बोला व्हडा आनंद अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा सुमी दयाळ मोगाळ बोगसूंक आमकां सदांच तयार देवाची कृपा आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावनान भयणीनो चड आनी चड केदाळा वळटा केदाळा आमी पातकां वळखत हांव केदाळा सोम्याची कृपा आमचें थंय वळटा पवित्र पुस्तकाचें खंयचेंय गडीत धरा जेन्ना पातकां आमी वळखत हांव देवाची कृपा अदीक वाडटा जावं पुरो तो जाकेव जेन्ना आपणाचीं पातकां वळखता हांव म्हजें लुकसाण केल्ल्यांक 4 वंट्यांनी पाटीन दिता म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा बाचावी ह्या घराक आयल्या आमी पळयता ती परद्वारान सांपडलेली स्त्री जावं पुरो त्या सिमांवच्या घरा आयलेली ती पातकी स्त्री जावं पुरो त्या बार्तिमेव जावं पुरो दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून मागता जावं पुरो आरी घराक त्या हांतुरणां समेत हाडलेलो जावं पुरो हर एकल्याक जेजू पयलें पातकां वळखूंक आपोवन दिता आनी हेच्या पयल्या वाचपांत कितें म्हणटा तुजीं कितलीं पातकां तीं जावं हिमा बरी दोवी जातलीं हिमा बरी दोवी जातलीं देखून मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी आयकता मिका प्रवाच्या पुस्तकांत देवान आमचीं पातकां सोर पोटली बांदून दर्याच्या त्या कुशीक खाडून उडयल्यान देखून इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत आमी कितें समजता हांव तुजे तावन म्हजें मुखां मळून लिपयता कित्याक तुज्या पातखाणयेक म्हजें तावय दांपण घालां हें सोम्याचें परसळीत मुखामळ पळय जैतर हांवें आनी तुमी आमची पातकां वळखूंक जाय जेन्ना आमी पातकां वळखत आसतना देवाची कृपा आमकां वळ मेळटा देखून समार्याच्या स्त्रियेक कितें म्हणटा तो सोमी देवाचें देणें कितें म्हणून तूं समजली जाल्यार दैवीक कृपेची जर तूं जोडून घेतली आनी ती आपणाची
जिनी वळखता आपणाची खोटी दिनी जिनी ती वळखता आणि वचून शेजाऱ्यांक सकडांक आपूण वडता आणि ती स्त्री जावंक पावता देवाच्या कृपेची झर. देवाची कृपा तिचे ते वळता नवी व्यक्ती जाता. देखून मागया बोगोस म्हाका सोमया जेजू हस्कता जावन मनशांच्या पथकांच्या पिडे हांव घुस पडला. हांव बक्षिता दुस्माना हांव बक्षिता शेजाऱ्या दिमे घालया. हांव बक्षिता घरच्या हांव बक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्या नावान. हांव बक्षिता हांव बक्षिता दुस्माना बक्षिता शेजाऱ्या हांव बक्षिता शेजाऱ्या हांव बक्षिता घरच्या हांव बक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्या नावान. बक्षिना जाल्या मनाक शांती ना. हांव बक्षिता हांव मोग करता तुझ्याच नावान. हांव बक्षिता दुस्माना हांव बक्षिता शेजाऱ्या हांव बक्षिता घरच्या हांव बक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्या नावान. हांव बक्षिता दुस्माना हांव बक्षिता शेजाऱ्या हांव बक्षिता घरच्या हांव बक्षिता सगळ्या जेजू तुझ्या नावान. धर्मोगाच्या पावणान बिनिनो सोम्याची कृपेची सर तो एवक्रिस्तांतलो सोमी आमकां दिता. ताच्या आत्म्याक आमचेर पाटयता आनी सुकणांतलेली दैवीक जिविताची कृपा आमकां दिता. आनी ह्या वेळा दिंबेर आसलेली आमी मागया विशेष रितीन आमी मागया विविध रितीची त्या सवां काळजांत घेवन तुमी आयल्यात. आनी सोम्याचो एवक्रिस्त मोगाच्या भवनान बेनिनो आमची मागणी स्वीकार करची एक दाली ह्या एक कुरपाणो म्हूण सांगल्यार कांय सुद्दां भावना. एवक्रिस्ता थंय बेठयलेलें एकच एक मागणें निर्फळ जायना म्हणलें तुमी उडासांत दवरा. कित्याक त्या एवक्रिस्तांत हांव सोमी आमकां आयकता. देखून आज आमी मागया प्रत्येक तरान मिडल ईस्ट ह्या गांवांत थंयसर हांगासर बॉम्ब फुट्टात. आनी कालच्या दिसा सावदी अरेबियाचेर बॉम्ब घाला आनी सावदी अरेबियान परत्याक रिटालिएशन सुरू केलां. एका लिडरांनी प्रत्येक तरान अमेरिका इस्रायल आनी इराक ह्या 3 राष्ट्रांनी इल्लेशें वगत रावच्या खातीर देवान तांची मत उजवाड आमच्या पासून आमी मागया. कितल्या लोकांक घाम ना कितले लोक आकांतांत जियेतात आनी तांचे पासून आमी मागया. कितलीं भुरगीं घायल्यांत. कालच्या दिसा लगभग 50 आनी 5 जाणां लोक घायला मेला. कालच्या दिसा एका फ्लायटांत हांव ते पायलट उडले आनी तांचो जीव राखलो ते नासत ते. कितली आस्त पास्त नश्ट जाता. ह्या झुजा वरवीं मनशाकुळाचें समाधान विबाडटा म्हणलें सत घमणांत घेवन शांती स्थापीत जावच्या पासून आमी मागया. मागीर आमी कॅन्सर पिडा मोगाच्या भवनान बेनिनो फाटल्या दिसांनी सोडून तूं येता. हर एका फिरगज्यांनी 1 या 2 जाण कॅन्सर पिडेस्त आसा. कॅन्सर पिडा म्हूण सांगल्यार तुमी जाण आसात पयसो इतलो नाश जाता. असलें पुरा उरोवणी पुरा खाली जाता.
त्या लोकांपासून आमी मागया. आधुनीक दिसांनी विविध रितीच्या पिडे मरिफात भुरग्यांचें देणें ना जालां. कितलीं जाणां फादरा लागीं म्हणटात, फादर एक मागा आमच्या भुरग्यांक जावच्या पासून. भुरग्यांक चे देणें नासलेल्या काजरी जोड्यांक सोम्याक समर्पिया. देवाची आशिर्वादा मोगाच्या भवनार बेनिनो कसलंय एक निर्फळ गर्भ तो फळादी करूंक शकता. आमी मागया समाधान नासतना आसच्या काजरी जोड्यां पासून. कितलीं मोगाच्या भवनान बेनिनो काजर जावन एका दिसान 2 दिसान एका हप्त्यान ना समाधानान पयस पयस वतात. देखून बरी एक सैरीक सोदच्याक न्ही फकत धन दिर्वें शिकाप आस्त पास्त असल्या संगतीक पळयनासतना बगार एक बऱ्या गुणांचे व्यक्ती जावच्याक सोदच्याक मागया आमी. भुरग्यांचें वरस हें भुरग्यां पासून आमी मागया. पाद्रबाण कितलें मागलें मोबायलाचें एडिक्शन. भुरग्यांक रजा येता आसतना मोबायलार आसा भुरगीं मोबायलेक पयस जावच्या पासून. आनी सरकारांनी आनी असलें एक चिंता पासा भुरग्यांक मोबायल दिनासतना रावंक आनी असलें एक काडून हाडन आमच्या भुरग्यांक ह्या वायटांत राखच्या पासून आमी मागया. जायते आमचे युवजन मोगाच्या भवनान बिन बेकार आसात. परच्या दिसा धारवाडांत लगभग एक 5,000 लोक थंयसर स्ट्रायक रावलो. शिकलेल्या युवजनांक काम ना. आमच्या गांवांतच काम ना. हे युवजन कोसळून आसात. थंयसर हांगासर क्रिकेट गेल्यार पवना बगार तांचें जिवीत खेळूंक आसात. आनी देखून आमच्या युवजनां पासून आमी मागया. कुटुंबांत मोगाच्या भवनान बेनिनो आर्विल्ल्या दिसांनी वायटपण प्रत्येक तरान आमल सेवण सोडून आसा. आमच्या फंक्शनांनी आमल सेवण सोडून आसा. आनी हाका मोगाच्या भवनान बिन उणें करच्याक सोम्याची ससाय गरज आसा. कितले जाण ये आज पाद्रबाण सांगलें हांगासर मिटींग आसा म्हणून. कितलेशे जाण ह्या पिडेन कोसळून आसात. तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणल्यार आमी समजून घेवया. तांचे पासून आमी मागया. एक पिडा तांकां बरो एक आदार सोम्याचो गरज आसा. ह्या पिडेंतान मुक्त जावच्याक सोम्याची काकूळट मागया. आतां याजक हर एकल्याच्या माथ्याक तेल मागून मागता आसतना त्या पवित्र आत्म्याची ससाई मागया. पवित्र आत्म्याक मागया. आमच्या जिवितांतले कश्ट वजन तो पयस करच्याक मागया. सर्व आमी उबे रावया. ये तू ये पवित्र आत्मा दैविक तुलाव दैविक तुलाव ये तू ये पवित्र आत्मा दैविक तुलाव दैविक तुलाव ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र आत्म्या पराक्लिता भुजवंतारा आमच्या दयाळ पोवीत करणारा जाव मान तुका जाव भोवमान करता भक्ती आराधना. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक तुलाव दैविक तुलाव ये तू ये पवित्र आत्मा दैविक तुलाव दैविक तुलाव ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र
पवित्रात्म्या संसारात तुवे रूप दिले तुझ्यासारख्या मोक्षाग्रस्ते तुझी तेपला जाऊन निर्मिले मोगांजी आपले ये तू ये पवित्र दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये तू ये पवित्र दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला सर्गींच्या बोबोंगाळ बापा तुझ्या पुताची सुमरिफात आमकां जिविताचें दार उक्तें केलें त्याच जिविताच्या जरीतें आमी आयल्या तुझ्या पुताचे सुमरिफात आमकां आशिर्वादान भर कश्टतल्यांक सबकसाय दी दणसतल्यांक आदार दी कश्टांत आसलेल्यांक तुजी मजत लाभय विविध गरजेंत तुजे थंय आयिल्ल्यांक तुज्या मोगाचें दार तूं उक्तें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान जो जियेत आनी राजवड चलयता सस्नच्या सस्नाक आमीन. Yedavoda sakramenta sastanaman kuruya purvila karupambola novioriti adaya solvon vetasatvisha भावार्थाचे बोधिम्या जशें बापा तशें पुता उल्हासानी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना भरता. प्रार्थुया येसुमिया जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडूनचो वर्स आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर जो जियेत आनी रास करता इसासनुच्या सस्ना. Achal ha serveis fora muja porvosha itya tu boka urda nitarza kaula leta tuja mai pasa ata karma ka nita glory tu sheliya saraita sheliha tozo poskata Tudeta apoi spautana Patihan indan Dobarta Achal house service for amuja Porvosha
त्या तू बोका कुळजा मी तर जाऊन गावला लेता तुझ्या मायपासून आता कर माका नीत मोगाळ पुता सोबे औकवार मोरी आशीर्वादी आमकां बगेवन सांजोत देवा आम्हा पासत विनंती कर बगेन कसचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. दिव्यवाणी